त्याच हातूंतल्यान किशोर म्हणटा की सोदपाची गजाली वयल्यान म्हाका याद जालें की सिव्हील सप्लायाच्या गुदांवां भितर तूर दाळय वायट जाल्ली, साखरय वायट जाल्ली, मागीर हांवें आयकलें चणे तुगेले पिड्डेर जाले म्हणून. सो आसा तें आमच्यांनी सगळें सांबाळपा जायना, तें कुसता आनी जें केन्ना तरी कितें तरी घडलां तें आमी खणपा लागल्यात. सो हें कितें आमगेलें? 2 कोटीची तूर डाळ हय. 16 काय 18 लाखांक कितें तरी म्हाका दिसता डिस्पोज ऑफ केली सामकें. म्हणजे हो जो आतां डिफरन्स आसा तो कोणी फारीक करपाचो आनी हू इज अकाउंटेबल फॉर इट. सस्पेन्शन केलें खंयच्या ऑफिसराचें आनी कोणाक तरी ऑफिसराक तूं शोकॉज नोटीस काडली म्हणून विशय जायना. 2 crores and 18 lakhs हो लोकांचो पयसो ट्रेजरी ब्रांच म्हणून जे आसता, सत्ता ज्याच्या हातान आसता त्या लोकांची जबाबदारी की सरकारी तिजोरीचो पयसो, प्रत्येक पयसो तांणी जबाबदारी. आमी काल एक स्टोरी केल्या, ज्या मनशान ती साखर घेतली, तूं तुरदाळीची सांगता, ताजे कडेन आमचे रिपोर्टर उलयले. सो ताणें जें आमकां सांगलें तें आयकतकीर तुगेली आमगे साखरेची गजाल आयकून तोंड कोडू जालें. तो सांगता कितें की तो म्हणटा सगळी साखर स्पॉयल जाली ना, आपणे घेतल्या. अरे तूं म्हणटा बरी साखरय आसा. अरे बरी साखर आसा? हय बरी आसा. स्पॉयल कितली जाल्या? स्पॉयल म्हणल्यार ती तितली स्पॉयल जाली ना जी थोडी तुगेली चॉकलेट फॅक्टरीनी बी धाडपा शकता पळय तशी आसा ती. आनी सामकी स्पॉयल कितें? सामकी स्पॉयल थोडीच जाल्या जी तुगेली खंय तरी डिस्टिलरीक बी धाडपाक ते तातूंत वापर जावपाक शकता. सो एक गजाल म्हाका लक्षांत आयली तें सगळें संभाशण आयकतकीर, साखर स्पॉयल जाला हो निश्कर्श काडलो, उगडून कोणें स्पॉयल ना. उगडून कशें पळयतले? उगडून पळोवपा आनी उगडून पळयनासतना डिस्पोज केली, ती कोण तरी घेतली. तो आज सांगता की सगळी स्पॉयल जाली ना, थोडी स्पॉयल जाल्या, थोडी बरी आसा, थोडी मातशी वायट जाल्या जी तुगे चॉकलेट फॅक्टरी सारक्या. आतां ताजेर तो विकून पयसो करतलो. आमी ठणठणपा हांगा गोंयकार. म्हाका पयसोय गेलो, साखरय मेळना. म्हाका दिसता प्रमोद कितें जाणा तूं, हय दिस इज द बेस्ट केस फॉर गव्हर्मेंट टू टेक इमिजिएट एक्शन ऑन हूम? ऑन कंपल्सरी रिटायरमेंट इशू. तू बिकॉज सारको दिस इज हाव द एडमिनिस्ट्रेशन इज. साखरेची गजाल आयकतकीर तोंड कशी कुडू जाते, डायरेक्ट कंपल्सरी रिटायरमेंट बी शब्द जर हे अशें जर एडमिनिस्ट्रेशन आमचें चलता इतलें जाल्यार हाचो अर्थ कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आपलें काम वेवस्थीत करिना. आनी सरकारान एके वाटेन 2 कोटीची साखर 16 लाखाक दिली, सोडून दी, पूण त्याच बरोबर काल ते कंपल्सरी रिटायरमेंटाची ऑर्डर काल इश्यू केला. आतां कंपल्सरी रिटायरमेंटाची जी ऑर्डर इश्यू जाली त्या ऑर्डरीचेर जेन्ना कांय सिनियर लोकां कडेन हांवें डिस्कशन केलें तेन्ना ते म्हणटात की ही ऑर्डर प्रॅक्टिकली येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. एक म्हटल्यार पळय ती ऑर्डर कितें म्हणटा की 30 वर्सां सरकारी सेवेन तूं कंप्लीट करपाक जाय आनी 50 ते 55 वर्सां तुका जावंक जाय जाल्यार ती कंपल्सरी रिटायरमेंट. 30 वर्सां तो सर्विसेन आपलें घालयता आनी 50 वर्सां वयाची पूर्ण करता तेन्ना सरकार ताका निष्क्रिय ठरयतलो. एक जालें. दुसरी गजाल, दर एका ऑफिसराची ती निष्क्रियता लोकांनी भोगपाची. दुसरी गजाल, दर एका गव्हर्मेंट ऑफिसर किंवा कर्मचाऱ्याची APR म्हणून जाता, एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट. आणि हो एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो असता तो तेंचो डिपार्टमेंट हेड जो असता तो करता. सो तितून कशें आसता, एक पद्दत कशी आसा की तो APR गूड म्हणटा बट स्टील यू हॅव चान्स टू इम्प्रूव्ह असो ताका शेरो मारता तो. फाल्यां समजा ह्या कमिटीनी रिकमेंड केलें की किशोर हो सामको निष्क्रिय, तेच्या कडेन कसलेंच काम जायना आनी ताका तुमी कंपल्सरी रिटायरमेंट दिवपाचें म्हणून. ओके, म्हाका धाडटले कंपल्सरी रिटायरमेंट, पूण म्हाज्याच डिपार्टमेंटाच्या हेडान म्हाजो APR दिल्लो आसता गूड, स्टील यू हॅव चान्स टू इम्प्रूव्ह. So on this basis, I can challenge that decision in the court. Ki when my APR says that my performance is good and still I have chance to improve, I will improve it in next 10 years before retirement. How you suddenly thought that I am not निष्क्रिय? म्हणजे आता खरी कंपल्सरी रिटायरमेंट ह्या ऑफिसरांक न्हू, ह्या राज्यकर्त्यांक कंपल्सरी रिटायरमेंट. both issues. One is that civil supplies issue where it is a very shocking thing की तागेलें जर भाशण आयकलें म्हाका तरी दुबाव येता
की साखर डिस्पोज करची पयलीं आमी ती उगडी करून सुद्दां पळयलें ना, कारण ज्या मनशान घेतला तोच हें सांगता सद्या की बाबा परिस्थिती अशी आहा, आपणें घेतली साखर अशी 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 आसा, तातूंत भितर लिपोवन दवरपाक कितें ताका, ताणें घेतली. आनीक दुसरें, ते साखरेची गजाल आयकतकीर ही कंपल्सरी रिटायरमेंटाची गजाल, डू यू थिंक साखरेची पयल्यार आमकां दिसता की मोस्ट ऑफ दीस डिसिजन्स आर लायक दीस ओन्ली, वयल्या वयर म्हणजे तितून भितर एक इन डेप्थ एक स्टडी करची. आतां पळय, दीस इज अ जोक यार. इफ यू आर नॉट रियली अंडरस्टँडिंग द स्टेट ऑफ द शुगर एंड यू आर जस्ट सेइंग दॅट इट इज भायल्यानूच पळोवन ना ती गेली कामाची म्हणून तशी करून विकता, वॉट अ लॉस. बेस्ट जोक कितें सांग, हे तूं सांगतना म्हाका तकलें आयलें. आमचे कडेन शुगर कंपनी कारखानो आसा, ज्या कारखान्या भितर काम करपी आहात, जांकां साखर म्हळ्यार कितें खबर आहा, तांकां आपूण आमी एकूयदां विचारलें नासतलें की साखर बरी आसा काय पिड्डेर जाल्या काय म्हणून. तेका विचारत नासता, कन्सल्टंट नेमतले आसले ते कन्सल्टंट. साखर बरी आहा काय हे सांगपाक. मग संजीवनी साखर कारखान्या भितर जे आमगेले संजीवनी साखर कारखान्याक कितें कळटा, कन्सल्टंटाकूच ते सारकें कळटा. साखर बरी आहा काय वायट आहा ते हे सगळं बेश्टें म्हणनाका, नेमलाय आसा थंय. बरें, एक्चुली ते सारकें एक एनालिसीस करूंक जाय आशिल्लें, कितली देखून डिग्रेड जाल्या, कितली करून पिड्यार जाल्या, वेदर इट इज रियुजेबल एंड वेर इट कॅन बी यूज. आतां अशें करून डिस्पोज मोरोवर वेन वी हॅव अ शुगर फॅक्टरी ऑफ आवर ओन, and there are people, forget about sugar factory, there are people who are specialized in these jobs, who are employed in the sugar factory. yeah. So you are bypassing them, you are only deciding that this is कोणी तरी म्हणलें आतां कामाची गेली कित्याक त्या सायडीन ते बॉक्स पॅकेजींग कितें तरी हल्ला आसलें, कितें तरी जाला आसलें. This is a joke and this exposes the plight of our administration. Absolutely. आतां तेजे भितर तूं मागीर हेजेर येयलो कंपल्सरी रिटायरमेंट. किशोर, तितून भितर एक तेणी एक ग्रेडेड कायंड ऑफ अ रिव्यू पॅनल काडला. हर एक जगाक एक हें आसा. सो इन दॅट in the last say is with the employee, even if he is retired, he has a say before the final panel. Okay, but again it leaves a lot of scope for him to challenge it in court. And then the government tayar astolo हे करपाक जाल्यार that will be a question to ask. कित्याक तितलें सोंपें ना तें. This is the manpower and against which you are actually trying to again. No, and the kind of slabs you are creating, yeah. Whether that would really have an intended effect is the question, because you want to improve the quality of the administration. Yeah. Secondly, whether the way you mentioned, ते स्लॅब्स जर तशें दवरून 30 वर्सांची सर्वीस नाल्यार 50 ते 55 वर्सां, हातूंतल्यान खरेंच तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव जातलें काय कितें? Secondly, the biggest joke is you are implementing this for a person who is on his way to retirement. आणि इतलो थेंब तेणे अंडर परफॉर्मन्स केलें वा नॉन परफॉर्मन्स केलें तेजें कितें? So actually it should have been the other way around. Here you are disposing of a resource which has already been experienced. It should have been, used in a better way. तेका तुम्ही ट्रेन करून तेका तरी हें करून कितें करून तरी हें करूंक जाय आशिल्लो. You cannot tell somebody at the fag end of his career that तूं निष्क्रिय आशिल्लो इतली वर्सां. इतली वर्सां तूं बरें काम करूंक ना, तूं यू आर अंडर परफॉर्मिंग so many years, now it's time for you to phase out. तुम्ही it is a failure for you not to rectify it at the start. Too late म्हळ्यार कितें हाजो अर्थ कळ्ळो म्हाका हें आयकून. Too little too late too late. Yeah. नो, कितें जालां जयल की हो सगळो प्रोसेस तुम्ही ते 50 वर्सां जाल्लेल्या मनशाक त्या टायमार रिटायर करपाक सोदता पळय, त्याच्या रिक्रुटमेंटूच जर सारको करशात बेस्ड ऑन मेरिट जाल्यार सगळो विशय सॉल्व जाता. आतां तुका सांगता प्रमोद, म्हणजे वायट रिक्रुटमेंट जर सारको केलो जाल्यार फाल्यां एक आमदार किंवा मंत्री खंयच्या तोंडान सांगतलो की हांवें इतले जॉब दिले म्हणून. आता तर सीएम सांगता सरकारी नोकरेचेर तुम्ही डिपेंडूच रावू नका. 2 लाख नोकऱ्यो हॉस्पिटॅलिटी आसा. लोकसभा इलेक्शन लागीं येवं दी, सरकारी नोकऱ्योच नोकरी दिश्टी पडपाक लागतल्यो तुका. सांगपाचें कितें जाणा पळय, इलेक्शन लागीं पावलें की नोकऱ्योच नोकरी. गव्हर्नमेंट सर्वंट जो आसता, गव्हर्नमेंट सर्वंट सगळेच वायट नसतात. खूब गव्हर्नमेंट सर्वंट बरें काम करतात. पूण जाता विशय कितें की तूं जेन्ना खंयचें तरी काम घेवन वयता खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान, आनी त्या डिपार्टमेंटाच्या त्या क्लार्काक LDC किंवा जो कोण कन्सर्न ऑफिसर आसतलो तेका तूं जो सब्जेक्ट म्हणटा तेचें कांयच खबर नासता आनी तो मनीस थंय नोकरी करता, तूं कित्याक म्हणून, म्हणजे इट इज अ पब्लीक मनी जनता ताका पगार दिता आनी ताका कांयच खबर ना. आतां फॉर एक्झाम्पल रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान वेगवेगळे आलवारा विशय